नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनात येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. बुधवारच्यान गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक जाली सुरवात. दिवचल केंद्रांतल्यान अंदू 829 विद्यार्थी दितले परीक्षा. विद्यालक्ष्मी योजनेची 2011 ते 19 वर्सां मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना आसा पडून. 90 दिसां भितर करचो संपर्क ना जाल्यार सरकारी तिजोरीन रक्कम जातली जमा, खात्याची कळवणी. दाबोळे विमानतळाचो खून करपाचो सरकाराचो विचार. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. कला अकादमीच्या कॅन्टीना कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी. हळशिकावण्या उदकांत तुंबल्यात बेसीन. जळारां पोसपाचो भंय. सरकाराचे सुविधा समितींतल्या ऊस उत्पादक शेतकारांचो राजिनामो. ऊस उत्पादक शेतकारांचे सरकाराक पडून गेल्ले ना, केलो आरोप. रानदुकराक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉमाक घास मारिल्ल्यान पाळीव सुण्याक मरण. लाटंबारसी दिवचलचो प्रकार. फुडलो तपास सुरू. आता खबरो विस्तारांत. गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतल्यान अंदू 829 विद्यार्थी परीक्षा दितले. 12वीच्या परीक्षे खातीर शांतादुर्गा हायर सेकंडरी मुखेल जाल्यार शांतादुर्गा हायस्कूल उपकेंद्र आसा. येता त्या 18 मार्च मेरेन ही परीक्षा चलतली. The SSC exam of February-March 2024 starts from today, that is 28th of February, and it ends on 18th of March 2024. In this Bicholim center, there are around 700 students appearing for the final exam. We have maintained all the arrangement for this exam. So exam starts from today onwards. This Goa board exam starts from today. It has got two centers. This is the main center is Sri Shantadeva High Secondary School, and the sub center is Sri Shantadeva School down. गोंय सरकार दाबोळे विमानतळाची गोमटी धरून ताचो खून करपाक सोदता असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. 2027-28 वर्सा दाबोळे विमानतळाची युजर डेव्हलपमेंट फी वाडून 1,500च्या वयर वतली. दुसरे वटेन मोपा विमानतळाचेर हीच फी 800 रुपया आसतली. देखून खंयची एअरलायन दाबोळे बदला मोपाच्यानूच ऑपरेट जातली हातूंत मातूय दुबाव नाशिल्ल्याचे विजय सांगता. दाबोली एअरपोर्ट हो एअरपोर्ट सरकार गोमटीत धामून हे सरकाराक मारूंक सोदता, हो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीन केली. आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर एअरपोर्ट एरा म्हणून. सो ही एरा म्हणजे ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता. ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आनी 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर, विच इज 540% इनक्रीज दॅन द प्रिवेलिंग एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी पर पॅसेंजर. वेरएज तीच मोपाक 840 रुपया आसतली. म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलोवंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच. ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना. सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केलो. तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी, युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली. हातूंत आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणलें तें सांगिल्लें. पूण मुखेलमंत्र्यान कांयच करूंक ना. आनी हांवें सांगतकच कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा. म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफीक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्लें आहा. हाजे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा. सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम when South Goa is basically throttled and
बेसिकली मेड इनएक्सेसिबल. एक बात खरं की दाबोली इज नॉट डाईंग अ नॅचरल डेथ. दाबोली इज बीइंग सफोकेटेड अँड किल्ड, which will directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa. कोट्यांनी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीची दुसरी बाजू पळयली जाल्यार तुमकां अजाप दिसतले. कॅन्टिना कुशीकचो वाठार कोयरान भरला. पळयतोय कोयराच्यो राशी जाल्यार बेसिनां हळशिकावण्या उदकांत तुंबल्यात. पळयात पुराय बातमी. कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ली ही कला अकादमी. मुखाल्ल्यान तुमकां सामकी चकचकीत दिसपी ही कला अकादमी फाटल्या वटेन सामकी बुरशी जावन रावल्या. ही बुरशेपणां पळयात. बेशिनां हळशिकावण्या उदकान भरल्यात. गोंयभरच्या कलाकारांची हक्काची वास्तुकला म्हटल्यार कला अकादमी. पूण नूतनीकरण जायता सावन कला अकादमी गाजता ती फकत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून. पुराय एशियांत वास्तुकलेचो एक उत्कृश्ट नमुनो म्हणून लोक कला अकादमी कडेन पळयतात. देश विदेशांतले वास्तू रचनाकारूय कला अकादमीक भेट दिवन पळोवणी करतात. मात नूतनीकरण जाल्या उपरांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून शहाजहानाची कला अकादमी म्हणून नांव पडिल्ल्या ह्या कला अकादमीच्या वेवस्थापना कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्या इमारतीची ही दुर्दशा पळयात. कॅन्टिना फाटल्यान एका कोनशाक कोयराच्यो राशी. टायल्स चिखलान माखल्यात. नितळसाण म्हणटा ती दिश्टीच पडना. वॉश बेसिनांत घाणयारें उदक सांचून रावला. ताका लागून हातूंत जळारां पोसपाची शक्यता आसा. हो सगळो प्रकार जर एखाद्या पर्यटकान वा कला अकादमीक भेट दिवपी देश विदेशांतल्या कलाकारान पळयलो जाल्यार तो गोंयच्या बाबतींत कितें चिंततलो हाचो कला अकादमी आनी सरकारान खोलायेन विचार करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुविधा समितींतल्या सगळ्या ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांनी राजीनामो दिलो. सरकाराक ऊस उत्पादक शेतकारांचे कांयच पडून गेल्ले ना. ताकाच लागून सुविधा समितीचो कांयच अर्थ नाशिल्ल्याचे शेतकारांचे म्हणणे. पयलीं ह्याच शेतकारांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केल्लें. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांकां प्रस्न सुटावे करपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण खंयचे कडेन कांय ना अशें शेतकार सांगतात. तुमचे कडेन साखर कारखानो चलोवपाक जायना जाल्यार तो आमकां दियात, आमी चलोवन दाखयतात अशेंय तांचें म्हणणें. पळयात शेतकार कितें म्हणटात ते. जवळ जवळ 2 म्हयने जाले आमकां मिनिस्टर मेळना. आमी तेजो रेफरन्स घेता, डायरेक्टराक फोन करता, एडमिनिस्ट्रेटराक फोन करता, पूण आमकां तेजें उत्तर कांयच मेळना. फक्त कितें ती फायलीचेर खंय तेणी सीएमान डिस्कस म्हणून बरयल्लें आसा आनी ती फायल वयर गेली ती परत येयली डिस्कस म्हणून. तर आमी सगळें ठरयलां आसून सगळें जाल्लें ऑलरेडी सगळें पॉझिटीव जाल्लें आनी आमी सगळ्यांनी शेतकऱ्यांक सांगलें. त्या प्रमाणे आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगलें. शेतकरी खूश जाले. आमी आतां फॅक्टरी आमची चालू जातली आनी हितून आसले. आतां 2 म्हयने जाले तेजी कांयच येत ना. म्हणटकीर आतां टेंडर जातलें काय तें कळना. म्हणून आमकां आतां सद्याक आमी सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो. सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर आसा ताकाय कॉन्टॅक्ट केलो. तेणी रिस्पॉन्स दिलो आमकां. तर सगळें जालें पूण आतां आमकां कांयच मेळना. म्हणून आयज मिटींग आपली आतां हेजे फुडें कितें करुया. एडमिनिस्ट्रेटर विचारलें आमी फाटीं तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपल्याक वयर धाडलेलें तें अजून कांय ना. पूण म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें की एकदां आपली सायन जाली म्हणून सांगलें कोणाक सीएमाची. हितून एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां पॉलिटिक्स भितर. तेणी म्हाका सांगलें त्या प्रमाणे कमिटी मेळून सांगलेलें आहा अशें जालें म्हणून. परत जालें म्हणटना ती फायल थंय वयर गेल्ली आहा. म्हणजे आमकां हितून शेतकऱ्यांक खंय तरी भितर अशें गोड बंगल केल्या सारकें करता. पूण तें करूंक जायना. आमकां मिनीट जाय. कित्याक आमच्या हक्काचो फॅक्टरी जर तुमचे कडेन चलोवंक जायना जायत म्हणून आमी फॅक्टरी मालक हाडून दिलो. आमच्या मार्फत सगळे सिस्टम मंडळ मार्फत आमी हाडून दिलो. वयल्यान 1,25,00,000 तेणी दिता म्हणाले. सगळे कामगार घेता म्हणाले. आमचे जे फार्मर आहा तांकां मोटिवेट करता म्हणाले. कसो ऊस लावप, कशें कितें करप सगळें आपूण प्रशिक्षण दिता म्हणाले. इतलें आमकां हो शेतकऱ्यांक खरें म्हणजे आनंदाची गोश्ट आसली. पूण तें आपूण सीएमान सांगलें आपूण करून दिता म्हणून ताका व्हरोन मेळ्ळो पळय तेन्ना आपूण सगळें करून दिता. तुमी फुडें चला, आपूण तुमचो सगळो सहकार आसतलो म्हणून. पूण ती फायलूच खंय हें जायना, मूव जायना. म्हणून आमी खंय कितें आतां तें आमकां कळना. म्हणून आतां आमी कितें म्हणटात, जर तुमचे कडेन जायना जायत जाल्यार आमचे कडेन ती आमच्या शेतकऱ्यां कडेन आमची फॅक्टरी जी आहा ती आमचे कडेन आमी चलयता ती फॅक्टरी. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं संजीवनी साखर कारखानो बंद आसा. ह्या कारखान्याक संजीवनी दिवपाचे दिश्टीन सरकार कसलीच पावलां उबारिना. ताका लागून शेतकार चाळवल्यात. दुसरे वटेन संजीवनी साखर कारखान्याचे बाबतींत सरकारान आपली भुमिका स्पश्टय केल्ली ना. देखून संजीवनी साखर कारखान्याचो फुडार कितें असो प्रस्न ऊस उत्पादक शेतकारांक पडला. शेतकरी संघटनेन जो प्रशासक जो आसा सत्येज कामत हेजेर जो आरोप केल्लो की तो आमकां दिशाभूल करता लोकांची, शेतकऱ्यांची. ज्या जाग्यार ऊस लावपा त्या जाग्यार तेणी भाजी लायल्या
आनी सरकार आमकां सांगता 1 कोटीच्या उचल्या आनी सरकाराचे जमनी हो भाजी लायता तेन्ना शेतकऱ्यांची दिशाभूल जाता, कसलेय कामां आमकां तो सहकार्य करिना अशें संघटना म्हणटा। तेन्ना ह्या संदर्भात आमी जेन्ना सत्तेत कामो जो आहा प्रशासक ताका विचारलें, तेणी सांगलें की आमी शेतकऱ्यांची दिशाभूल काय आजून मेरेन केली ना, शेतकऱ्यांक जाय तेन्ना वेळोवेळी आमी सहकार्य केलां। तेन्ना तेंच्यांनी कसो आरोप केला तो आपल्याक कांयच खबर ना, आपणान एक्सटेंशन म्हणून आपूण जावन मागलेलें ना, सरकाराक कितें करपाक तें एक्सटेंशन दिवपाचें ना दिवपाचें तें सरकार ठरयतलो अशें तेणी म्हणलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर संजनी साखर कारखान्याच्यान एकनाथ खेडेकर। लाट नंबर 3 दिवचले रान डुकरांक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉम्बाक घास मारिल्ल्यान पाळीव सुण्याक मरण आयलें। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत हो सगळो प्रकार कॅप्चर जालो। हो प्रकार घडलो तेन्ना कुशीक ल्हान भुरगीं खेळटाना सीसीटीव्ही कॅमेरांत दिसतात। सुदैवान आनीक कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। गांवठी बॉम्ब कोणे घालो हें खबर ना। ह्या प्रकाराचो फुडलो तपास सुरू आसा। लाटांबरचे दिवचल हांगासर आयज सकाळी एक गांवठी बॉम्ब फुटून एक कुत्र्याक मरण येयलें। घडिल्ली गजाल अशी की लाटांबरचे ह्या एरियेन रानडुकरांचो वावर आसा, त्या रानडुकरांक मारपा खातीर एक गांवठी बॉम्ब कोणेन तरी पुरून दवरलो। त्या गांवठी बॉम्बाचो घास मारलो कुत्र्याक आनी कुत्र्याक बॉम्बाचो फोट जावन कुत्र्याक मरण येयलें। ही गजाल जरी ल्हान आसली तरी आमकां जी सीसीटीव्ही फुटेज मेळ्ळा त्या सीसीटीव्ही फुटेजीन दिसून येता की तो बॉम्ब फुटच्या पयलीं सायडीकूच एक ल्हान भुरगीं खेळटालीं, थंय लोक उबे आसले, घरां आसा। तर अशा टायमार जर चुकून एखादो ल्हान भुरगो थंय गेलो आनी त्या जाग्यार तो बॉम्ब फुटलो आसलो जाल्यार ती एक व्हडली गजाल जातली आसली, एक व्हडली दुर्घटना जातली आसली। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। तो बॉम्ब कोणी दवरलो, केन्ना दवरलो हेची खबर अजून खबर ना, हेचो फुडलो तपास चालू आसा। पूण आयज जी गजाल सकाळी घडली ती गजाल म्हटल्यार एका रानडुकरा खातीर दवरलेलो बॉम्ब, त्या बॉम्बाचो घास एका कुत्र्यान मारलो आनी बॉम्बस्फोट जावन आयज कुत्र्याक मरण येयलें। हरिद्वार ह्या म्हाळसा देवीचेर आदारिल्ल्या कोंकणी भक्ती गिताचें लोकार्पण जालें। हें गीत गौराज तळावलीकारान बरयलां जाल्यार शिव नायक हाणें ताका संगीत दिलां जाल्यार गौतमी हेदे बांबोळकर हाणें गिताक स्वरसाज दिलो। लोकांक हें गीत आवडटलें असो विश्वास गीतकार गौराज तळावलीकार हाणें उक्तायलो। नमस्कार, गौराज। खरें म्हळ्यार हांव म्हाका स्वताक म्हाळशेचो तुच्छ भक्त मानता आनी जें कितें हांवें बरयलां तें म्हाळशेनूच दिलां म्हाका अशेंय हांव मानता। सो आज वेर हांवें म्हाळसा देवींचेर 22 गाणी बरयल्यात आनी एक 50 गाणी करून एक पुस्तिका उजवाडाक हाडटलो असो म्हजो हेतू आशिल्लो। पूण कांय म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हजे बरे मित्र तांणी सांगलें की तूं स्वता कित्याक करना यूट्यूब सॉंग। तेन्ना म्हजो यूट्यूब ही वळख पयलीं नाशिल्ली। सो म्हाळशेच्या वरवीं म्हाका यूट्यूबार नवी वळख मेळ्ळी आनी म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक चालनाय मेळ्ळी। आनी तेच बरोबर सांगता की म्हालसा संस्थान कमिटी हाच्या हांव इतके उपकारान आसा की तांच्यांनी म्हाका सदांच कॉपरेट केला ह्या गोश्टीक। पोरूय काडिल्ले हांवें म्हालसा समर्थायेक आनी ताका उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो त्या गाण्याक। आज वेर ताचे 50,000 व्ह्यूज जायत आयल्या, नॅचरल ऑर्गेनीक व्ह्यूज म्हणटा ते। आनी हे गाण्याकूय प्रतिसाद बरोच येतलो असोय अदमास आसा। पूण हाजें श्रेय फक्त संस्थान कमिटीक वता आनी ते खूब कॉपरेटीव आसा आनी ते सदांच प्रेरणा दिता मुखार वचपाक आनी बरें करपाक। आनी म्हजो उद्देश आसा की म्हाळसाक कितें तें तळागाळान कळचें, म्हाळशेक नवीन भक्त एड ऑन जावचे, म्हाळशेक जे कोण केन्ना पावूना तांच्यांनी म्हाळशेक सोदीत येवचें आनी आपली जिवनांतली दुख्खां सगळीं म्हाळशे पांया पोंदाक शिरडची आनी म्हाळसामय जावचें। म्हाळशेक एकदांच येवन पळोवचें, म्हाळशेक एकदांच येवन पळोवचें।
नमस्कार, हांव सुष्मिता साईराज फळदेसाय. पयलींचे सुष्मिता सुरेंद्र पैकाणे. तुमकां खरेंच सांगपाक म्हाका खरीच खोस भोगता. म्हजो जिवलग मित्र. कॉलेजींतल्यान आमी बरोबर आसात आनी तो सदांच इतली सुंदर रचना पोयमी त्यो बरयतालो आनी आज गेल्ले वर्सा ताणें म्हाळसा समर्थ आहे हें बरयिल्लें आनी ह्या वर्सा ताणें जे पळय हरिद्वार हें सॉंग बरयलां. तुमी जर युट्यूबाचेर वचून जर तें स्टार्टिंगच्यान जर एक जस्ट 10 सेकंड आयकले न्ही, तुमी तें फूल आयकले शिवाय रावूंकूच शकनात. आनी खरोखर जर ह्या बरयिल्ल्या रचनेक, गौराजाच्या बरयिल्ल्या रचनेक जर खऱ्या अर्थान जर कोणें न्याय दिला जाल्यार गौतमी कामत बांबोळकार हाणें. ताज्या आवाजान जें ही रचना ज्या नेक्स्ट लेवलाक पावली, खरेंच ताका हांव हॅट्स ऑफ दिता. गौराजान इतली सुंदर रचना केल्या आनी पुरेपूर जो म्हाळसा संस्थानान आमकां जो पळय पाठलाभ आमकां तांणी ते रावून आमकां जो सपोर्ट तांणी दिलो आनी तुका हो बारीकसो हांव म्हणटा म्हजे कडल्यान येद्या व्हडली जी प्रतिमा आसा तिजे नाखटाची सुद्दां हें लागना म्हाका, पण तिजे रुपान मातशें तरी दिसलें हाजे खातीर म्हजो जन्म सार्थक जालो अशें म्हाका दिसता. आनी खरोखर गौराज अख्ख्या म्हाळसा संस्थानाक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं, गौतमीक देव बरें करूं. नमस्कार, हांव गौतमी. सांगपाक खूब खोस भोगता की आज आमचें हरिद्वार हें म्हाळशेचेर आदारीत गीत रिलीज जाल्लें आसा यूट्यूब चॅनलाचेर, जें गौराज तळावलीकर हांणी बरयल्लें आसा. संगीत लाभला शिव नायक आनी तातूंत लीड जो पळय म्हाळशेचो हें केल्लो आसा, म्हाळशेची प्रतिमा जी चित्रीत केल्ली आसा ती सुष्मिता पैकाणे हांणी केल्ली आसा. तशेंच धाकटें बाय आसा कुमारिका जाल्या ती, ताचें नांव जावन आसा धिरजा करमली. तर तुमचे कडेन मागता ह्या व्हिडियोक जाता तितलो व्ह्यूज दिवचे आनी बरो प्रतिसाद दिवचो. आनी जें आमचे कडल्यान करून घेतलां देवी म्हाळशेनूच करून घेतलां अशें हांव मानतां. आनी म्हज्या सुरांतल्यान तें गीत तुमचे मेरेन मुखार पावतलें आनी तुमी तें आयकतले आनी तुमकां तें आवडटलें अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी जय म्हाळसा अशें म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केल्ल्या हर घर ग्रॅज्युएट विधानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान खर टिका केल्या. हर घर ग्रॅज्युएट न्ही तर हर घर बेकारी ही सद्या गोंयांत परिस्थिती आसा. तेन्ना पयलीं ग्रॅज्युएट जाल्ल्या बेकार भुरग्यांचें लिस्ट दाखोवचें अशें आव्हान आरजेचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. तशेंच हालींच जाल्ल्या पुलीस नोकर भरतीन 100 परस चड बिगर गोंयकार भरती केल्यात असोय आरोप ताणें केला. भोके सीएम प्रमोद सावंत दिता ना जे भोके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता ना तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता. हे भोके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आनी गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार गोंयकार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता. पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता हे 3 रिपोर्टांनी. फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो, तितून आसा 73.1% आसा, दादल्यांचो आसा 12.6% आनी एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया. ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता ही बीजेपी करता, जेंका लागून आतां वुमन्स डेयाक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले. पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा. आतां हें जाल्लें आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता. आता सीएमाक मोदीन इलेक्शन येयलें तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोजिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटलें. हे जे गजाली सीएम जे एवरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता हेतून ते फक्त आनी फक्त लोकांक
पिशान काडटा आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन त्यांच्या लायफा कडेन त्यांच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता आनी इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली फटिंगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. गगनयान मोहिमेखाला भारतीय अंतराळवीर स्वबळग्यार अंतराळांत धाडटले. हातूंत सुमार 10 टन वजनाच्या अंतराळांत धाडटले. हे यान पृथ्वी सावन सुमार 400 किलोमीटर अंतराचेर 3 दीस प्रदक्षिणा घालतले अशें ह्या गगनयान मोहिमेचें नियोजन जावन आसा. प्रशांत बाळकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन आनी शुभांशु शुक्ला अशीं तांची नांवां आसात. कोळसो प्रदूषणाच्या विरोधात चर्चा करपा खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार MPAच्या अध्यक्षाची भेट घेतलो. कोळशाच्या प्रदूषणा विरोधात शुक्रारा MPA वांगडा बसका जातली. तेन्ना ह्या बसकेक मुरगांव पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी हाजीर रावचे तशेंच कोळसो प्रदूषणाचेर आवाज उठोवपाक एकठांय येवचे अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां. आयज सगळे जाण कोळशा बद्दल खुबशे एलिगेशन करपाक लागलेले आसा आनी खंय तरी एलिगेशन्स ते म्हाजेर करपाक लागलेले आसा एजेम्बले आनी तांकां पूर्ण अधिकार आसा एलिगेशन करपाक. कित्याक आय एम द रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. डेफिनेटली आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो सगळ्यांचो एकूच स्टँड आसा की पोल्युशन हे कंट्रोल जावचें. आनी तेज्या लागून म्हाका हालींच कावन्सिलरान मिटिंगे भितर तेंच्यांनी हो विशय काडलेलो आनी स्पेशली आमचे मुर्मुगांवचे कावन्सिलर आसलेले जेंच्यांनी थंय उलोवप केलें आनी एक तेंच्यांनी अशें म्हणून दाखयलें की खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवपाची गरज आसा मुरगांवच्या आमदारांक. येस, ऑन दॅट स्टँड हांवें अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव फुडाकार घेवपाक रेडी आसा आनी तेज्या लागून हांव मागता हे सगळ्या कावन्सिलरां कडेन जे आमचे मुर्मुगांवचे आसा वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 9 कित्याक आमी पयलीं एक एग्जाम्पल सेट करुया आनी तेज्या लागून हांव फ्रायडे ती म्हाका दिसता 1 मार्च डेट आसा. 1 मार्चाक फ्रायडे दिसा हांव अपॉयंटमेंट घेता आमच्या MPDचो चेअरमॅनाचो आनी वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत 9 कावन्सिलरान ते दीस थंयसर आमचे चेअरमॅना कडेन वयपाची गरज आसा, डिस्कस करपाची गरज आसा. तेज्या लागून 10:30 हांव तेंची सगळ्यांची वाट आमच्या सड्या ऑफिसान पळयतलो. सगळ्यांनी सड्या ऑफिसान 10:30 येवपाचें आनी थंयसून आमी वांगडा आमच्या MPD कडेन MPDचे चेअरमॅनाक मेळपाक 11 वयपाची गरज आसा. सो हांव मागता हे कावन्सिलरांक जर तुमकां खरोच इंट्रस्ट आसा, तुमकां खरेंच जर आमचे मुरगांवचे पडलेले आसा जाल्यार तुमी मातशे इनिशिएटीव, हांव इनिशिएटीव घेता, तुमी म्हाज्या सपोर्टाक रावा. फाल्यां गरज पडटा कितें वायट बरें जाता तें पळोवया आमी चेअरमॅना कडेन उलोवन, नाजाल्यार मागीर 25 कावन्सिलरांक वांगडा घेवया. तेच वांगडा आमच्या आख्ख्या मुरमुगांवच्या लोकांक वांगडा घेवया. हांव कॉल दिता आख्ख्या मुरमुगांवच्या आनी खंय तरी हें पोल्युशन जाता हेजेर खंय तरी रेस्ट्रिक्शन घालपाक लागून आमी खंय तरी हेजेर प्रयत्न करुया. बिश्टे एलिगेशन करनाका. हांव इनिशिएटीव घेता. आयज पर्यंत म्हाका दिसता खंयच्याच आमदारान अशी इनिशिएटीव घेवना आसतली. हांव घेता आनी जे बाकीचे कोण वांगडी आसा जे उलयता, जे म्हाका ब्लेम करता, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशी जी पॉझिटिव्ह न्यूज आसा पळय तिवूय तुमी लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाची आनी तुमीय तेज्या भितर सहभाग जावचे. कित्याक बिश्टे एलिगेशन करून कांय जावपाचें ना. तेज्या लागून हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता सगळ्या कावन्सिलरां वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 9च्या कावन्सिलरांक 10:30 फ्रायडे दिसा म्हाज्या सड्या ऑफिसाचेर मेळया आनी 11 हांव अपॉयंटमेंट MPD चेअरमॅनाचो घेता. मातशें तुमी अवेलेबल रावा. तुमी कोण येयना सुद्दां जाल्यार हांव स्वता चेअरमॅनाक मेळपाक वयतलो. अर्जुन कायसूव आनी शापोरा वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा उदकाक लागून म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हेलो. फाटल्या कांय दिसांच्यान लोकांच्या नळाक उदक येनाशिल्लें. ताका लागून चाळविल्ल्या लोकांनी घागर मोर्चा व्हरून निशेध केलो. अंजुण, कायसूव आनी शापोरा वाठारांत फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन नळ सुक्यार पडिल्ले. हाका लागून मंगळारा सगळ्या तिडकिल्ल्या लोकांनी एकठांय जमून भौशीक बांदकाम कार्यालयांत घागर मोर्चा व्हेलो. अभियंत्यांनी तांचे प्रश्न आयकून घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें तोंडी आश्वासन दिलें. आतां 1 म्हयन्या वयर जालो उदकूच आमकां सारकें येना.
तांकां विचारल्यार ते म्हणटा कितें पायपां फुटले आनी कितें फुटले. बरें ओके मान्य आहा, पायपां फुटतात, आमी ना म्हणिना. पूण पायपां फुटलीं तो पळय सुपरवायझर म्हणटा आपणाक स्वता किशोर, तो येता 9 9:30 थिंगा 10 पयलीं येता. आनी आमचो जर पयरो आसा, आमकां ऑल्टरनेट डे उदक येता म्हणटकूच तो येता आनी ते बंद करता काम करपाक. बरोबर आहा, काम करूंकूच जाय. आनी ताका जर विचारशी बाबा किशोर आमकां उदक येतलें मरे हें काम करूं, तुमच्या फुडल्या पयऱ्याक म्हणटा तो. पूण लोकांनी कितले दीस जाले मदीं 4-5 दीस कितें करपाचें? सगळ्यांक टँकराचे आमचे कडेन इतली स्टोरेज कॅपेसिटी ना टँकर हाडून ते उदक स्टोर करपाक. आमचे कडेन आयदनां जाता तसलीं. आमी करपाचें कितें? आतां हेणी लास्ट 3 पयरे आमकां अर्दे वर पासून उदक दिवंक ना. ते काम चालू आयज आनी फाल्यां 2 दीस, फाल्यां घालतले उदीक, कळ्ळें न्हू. आनी 6 म्हयने जातले आमचो तो प्रोसेस चालू आसा. सगळ्याक उदीक येतले हे आमकां खबर आसली. पूण सामकेंच एक पयरो सोडून दुसरो पयरो तरी एक धाडूंक जाय न्हू उदीक. अजिबात उदक ना. ना, अजिबात उदीक ना. आता जे वापरतात ते फक्त टँकराचेर विकते घेता सगळे विकते घेता. थोडे आमकां टँकर सर धाडटा, पूण ते कितले म्हणून. थोडी कडेन बोरवेल आसा ते बावडे खाता ते काळी सामकी माती येता रेबो कहो. तेंच्यांनी कितले फावटी कंप्लेंट केली आपणाक उदीक दी, थंय टँकर तांकां वचना. जो मनीस कोणा कडेन उलयना खंयच्या पंचा कडेन तेणी तेचे कॅन्सल करप हे नात न्हू कायद्यार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.